लौकीक आज हांव तुजे कडच्यान कितें जालां हें चुकून सुद्दां मागना. आयज लास्ट हें सो आज तुवें सांगचें पडटलें. आज तुवें निश्चित सांगचें पडटलें की तुका कोण आवडलो आनी कोण आवडलो ना तो. सो आय वील स्टार्ट विथ अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. ओपोजिशन, सामको सादो प्रश्न. लौकीक बाब, तुजे टॉप 3 ओपोजिशन कोण ह्या सेशनांतले आनी कित्या खातीर? ओपोजिशनान आसात 7 आमदार. तातूंतले तीग जाण काडपाक जाय आनी 7 आमदारांनी आमी फूल सेशन पळयलें. 7 आमदार ओपोजिशना आसून सुद्दां तेणी त्या 30 जाणांच्या सरकाराक बरेंच हालयले सेशनाक. 18 दिसाचें सेशन ह्या सरकाराक तितलें इजी वचूना. खूब कडेन तांकां बॅकफुटार घातले, खूब कडेन डिसिजनां चेंज करपाक लायली. पयलीं एवॉयड केल्ल्यो इन्क्वायरीज आतां सुरू करपाक लायल्यो. अश्यो खुबश्यो गजाली जाल्या. बिलां कितलींशींच फाटीं घेवची पडली. थोड्यांनी बिलां ओपोजिशन जावच्या पयलींच फाटीं घेवची, म्हणजे सरकार लेवलाचेरूच ताका ओपोजिशन जालो. थोडी हावजांतल्यान पासिंगां येयल्लीं बिलां विथड्रॉ करपाक लायली. म्हणजे अशा प्रकारचे ओपोजिशन, ते 7 जाणांचें ओपोजिशन येवपावड आसलें. आनी नंबर 3 म्हाका म्हणजे 7 जाणांतले जर सगळे उलयताले, जे प्रश्न मांडटाले, तितून हांव नंबर 3चेर ओपोजिशन लिडर युरी आलेमावाक दवरतलो. तो खूब वगत उलयतालो, सगळ्यांक निमणो उलयतालो, मुद्दे मांडटालो. पण मदीं मदीं मुख्यमंत्र्याक सुद्दां म्हणचे पडटाले तो ओपोजिशन लिडर, विजय ओपोजिशन लिडर कसो दिसता. म्हणजे हांगा मातशें तेजे कळटा की सरकाराक सुद्दां तो तितलो इफेक्टीव दिसलो ना, म्हणून तूं ताका 3चेर दवरतात. दुसरो नंबर आनी तिसरो पयलो सांगपाचो. डेफिनेटली आनी कितें तर तोच प्रश्न जाल्लो तुका. सो दुसऱ्या नंबरच्या कार्लोसाक दवरतलो. कार्लोस एक डिसेंट, तेजी एक स्टायल आहा, तो आवाज चडयना, पण तेजो मुद्दो जो तो केन्ना मांडटा तेन्ना सगळे हावस आयकता रावन की बाबा खंयचो मुद्दो मांडटात. इवन मुख्यमंत्री तेजी सजेशन्स येता ती कायद्यान इन्क्लूड एड करतात, ते एमेंडमेंट्स तेजे स्विकारता. आनी तेणी सगळ्या ह्या फूल सेशनाक सगळ्या मुद्द्यांचेर जो सिस्टमॅटीक उलयला. जंय एडवायज जाय ते एडवायज केला, जंय आरोप करपाक जाय ते आरोप केला. सो हांव ताका दुसऱ्या नंबरार दवरता. आनी विजय सरदेसाय आमकां पयल्या नंबरार दवरचोच पडटलो, कारण तेणी जी फूल सेशनां तेणी प्रत्येक कडेन तोंड घालपाचें काम करूना. हांवें तें फूल 18 दिसाचें सेशन पळयलें. तेणी स्पेसिफीक मुद्दो दवरलो, त्या मुद्द्याचेर तेणी आपल्या कंक्लुजन मेळटलें अशेंच तेणी आपलो रोल हें केलो. 1 वराचो क्वेश्चनार आहा जाल्यार तेणी एक खंयचो तरी मुद्दो घेतलो आनी सरकाराक कसो कॉर्नर करून तेजेर कितें तरी एश्युरन्स घेतलो. ह्यो गजाली तेणी केल्यो. तितून तेणी एक दीस धरून मदीं मोपा वयले स्कॅम म्हणून अमको एमावंट, मागीर ब्रॉडबँडाचो, मागीर तो जुवारीचो, अशें करून एक एमावंट वाडोवन तेणी व्हडलो एमावंट दाखयलो की हे इतले सरकाराचे इतले कोटींचे स्कॅम बी म्हणून. सो तेणी सिस्टमॅटीक ही असेंब्ली फूल आपले क्वेश्चन आसून आपले एक त्या दिसाचो टार्गेट धरून तेणी ते फूल असेंब्ली केली. आनी तो खूब इफेक्टीव दिसलो. ती रुलिंगांक सुद्दां म्हणटाले की इवन मुख्यमंत्री 2-3 म्हणून गेलो, ओपोजिशन लिडर तूं गाय तो रे, असो तेजो स्टेटमेंट आमकां थंय सेशनान आयकुपाक मेळ्ळा. जयल बाब, लौकीक बाब म्हणटा नंबर 3चेर युरी आलेमा ओपोजिशन लिडर, नंबर 2चेर कार्लोस बाब, नंबर 1चेर विजय सरदेसाय. तुमचे टॉप 3 कोण ओपोजिशनांतले आनी कित्या खातीर? Slightly different, Pramod, because I take Advocate Carlos at number 3 because I know he is very clinical in his presentation. He has been crisp, to the point. He was very technical whenever he cut off all the rhetoric, no cross talk, nothing. He was straight to the point, and he brought out some very important issues on the floor of the House. At number 3 was Advocate Carlos. At number 3, I would consider both Venzi and Captain Venzi and Yuri Alema. At number 2. Okay. At number 2, Captain Venzi and Yuri Alema. For the simple reason, Yurin Pramod खूबशे प्रश्न मांडले. Right from the dog on the beach to the man on the street. So ते खूबशे विषय मांडले तेणे. आनी only problem little bit with Yuri was तेजे presentation मातशें तितलें crisp नाशिल्लें. Now come to Venzi. He had that mass appeal, and when he was talking, people were listening. I mean, it was really intentful. It was very, very forceful and intense also. So that's why both of them had plus and minuses. So they come at number 2, and at number 1, you will agree. Everybody will agree that none other than Vijay Sardesai.
who has been leading from the front, actually virtually like a leader of the opposition, taking up the major issues. He had a lot of homework which was done, RTIs which he had Yeah. actually sourced, and he was talking on facts. And although he mixed a lot of rhetoric and kind of nudging on the sides, so that brought in a lot of aura again in his kind of a presentation. And Yeah. definitely there is no dispute that he would be at the number one position. पांडुरंग बाब लिस्ट लौकीक बाबाचे आनीक जॉयल बाबाचे सेम आहा, फक्त ताणें मातशें वयर सकयल गेला आनी वयर आसताक सेम दवरला, सकयल मातशें हालयला. सो तुमची टॉप 3 कितें? तुमी हे लिस्ट अशेंच म्हाका परत दितात काय तुमचे कडेन कितें सरप्रायज एलिमेंट आहा? प्रमोद, फक्त ऑपोजिशनाचेच उलोवपाचें जालें जाल्यार लिस्ट वेगळे आसतले, आनी जर रुलींग पार्टी तर धरपाक जाले ना, रुलिंगाचेर येवया आमी सुरवात ऑपोजिशनाचे करया. हय, जाल्यार लिस्ट वेगळे आसतले. पूण ऑपोजिशनान म्हणपाक जर गेले जाल्यार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा जो आसा न्ही, हय हय, ताका हांव 3ऱ्या नंबराचेर दवरता. हय आनी जशें आमचे हेणी म्हटलें जयलान, तशें कॅप्टन वेंजी जो आसा ताका आनी कार्लोसाक 3ऱ्या नंबराचेर दवरूं येता. कारण कार्लोसाचे आनी त्या दोगांयचे जे प्रश्न आसतले न्ही, द कोइन्सिडंट म्हणून येता योगा खबर ना, पूण जेन्ना जेन्ना वेंजी उलयतालो किंवा विरेश बोरकर उलयतालो तेन्ना तेन्ना तांकां कमी टायम मेळप आनी तांकां प्रश्न असो विस्तृतपणान मांडपाक मेळनाशिल्लो. म्हणजे ताका एक स्पिकरा कडल्यान हे येताले की तुजो प्रश्न विचार, तूं बाकीचें भाशण करूं नाका म्हणून. असो फरक जो आसा तो विजयच्या बाबतींत जायनाशिल्लो. पूण हे जे आसा नवीन आमदार आहा तांकां ते दिसले ह्या फावटी. या सो 3ऱ्या नंबराचेर हांव एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आनी वेंजीक दवरीन हांव. 2nd नंबराचेर म्हाका दिसता की विजय आनी युरी हांच्या मदलो कोण काय म्हणून. कारण कित्याक एक सांगता तुका की तुमी एक सांगचोच पडटलो म्हाका. युरीचे कांय रिजर्वेशन ना, तो खंयच्याय विशयाचेर आपले तो मांडटा. पूण विजयचे एक हे आसा की विजय तेजे कडेन आतां लोक येवपाक लागल्या प्रश्न घेवन आपले, ते ताका तेजे एक मानचें पडटलें. आमी जे वयता खंय तरी थंय आमकां सगळे सांगतात की अरे विजयक आमी सांगला ते, किंवा विजय आमचो विशय आज मांडटलो म्हणून. हे जे जेन्ना लोक सांगतात आमकां, हेचो अर्थ की लोकांकूय विजयाचो परफॉर्मन्स जो आहा तो आवडला. म्हणटकच विजयक हांव ते दुसऱ्या हेजेर घेयना, तर युरीक घेतलो हांव दुसऱ्या हेजेर ऑपोजिशन लिडर म्हणून. युरीन आपणाक अजून मातसो हे करचो पडटलो की सगळ्या गोंयभराचे विशय जे आसा ते समजून घेवन ते थंय मांडचे पडटले आनी वेळ पडल्यार सरकाराक ते खात्रीत धरपा खातीर थंय म्हणजे आवाज वाडोवचो पडटलो. सो 2ऱ्या नंबराचेर हांव युरीक दवरता. 1ल्या नंबराचेर ऑब्वियसली जशें हांवें म्हटलें की विजयक दवरचो पडटलोच, कारण विजय आनी लोक आतां अशें उलोवपाक लागले की ऑपोजिशनान विजयच जाय म्हणून. म्हणजे जे तरेन तो सरकाराक हे करूं शकता, अडचणीन हाडूं शकता, जे तरेन तो लोकांचे प्रश्न मांडटा आयज, ते म्हाका दिसता विजयक राजकीय ताजे फुडार खबर ना आमकां, ताकाय खबर आसतलें तें. पूण सभाघरांत एसेंब्लींत जे गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक जाय तेजेर लोक विश्वासान तेजे कडेन आयज वचपाक लागल्या, तेजे कडेन दिवपाक लागल्या. ही गजाल आमी फाटले फावटी मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमी पळयल्ली. तेन्ना हांव स्वता सुद्दां म्हणजे आमी कितले फावटी विटनेस आसा, लोक तेज्या कडेन येताले RTI घेवन आनी मागीर तो एसेंब्लीन मांडटालो. आयज तीच कॉपी म्हणजे तेच पद्दतीन विजय आज वचपाक लागला. आनी विजयची जर ही कामगिरी उरली न्ही जाल्यार ताका म्हणजे ताजो राजकीय फुडार बरो आसतलोच, हितून डावट ना. पूण गोंयभर तेजी एक प्रतिमा तेजी तयार जावपाक लागल्या, ती आमकां मान्य करची पडटली. ताका लागून विजय सरदेसाय हो ह्या सेशनांतलो पयल्या सो हांवें जर नंबराचेर. ओवरऑल समिंग अप जर केलें जाल्यार 3 नंबराचेर ऑन एन एवरेज कार्लोस बाब, 2nd नंबराचेर ऑन एन एवरेज युरी आलेमांव, आनी 1st नंबराचेर सारके भव्य प्रतिसाद तुमची तिगूय जाणांचो तो म्हळ्यार विजय सरदेसाय. आनीक कॉन्सोलेशन प्रायज आमी म्हाका दिसता वेंजीक दिवपाक शकतात, कारण 2 जाणांनी तुमी नांव घेतलें. सो आतां मुगे हातूंत भितर कॉन्सोलेशन प्रायज नाशिल्लें, पण जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, लौकीक बाब हे खूब उदार मनाचे मनीस सारके. सो ताणें कॉन्सोलेशन प्रायजूय दिलें. सो वेंजी बाबाक कॉन्सोलेशन प्रायज अशी हें आसा.